मोगचनो तुमकां सुमेस्तांक ह्या दिसाचे प्रणम पठयता आनी कार्मेल किरण देवाच्या उतरा वयल्या नियळाक बरो स्वागत मागता. आयच्या दिसा देवाचें उतर आयकूंक आमकां आमी तयार करया. तुमचे लागीं बायबल आसा तर जुआंवचो वांजेल तुमी उक्तो करचो. अध्याय 11 वळू 3:3-7, 20:20-7, 30:3-40:5. त्यावेळी सुमया तुजो मोगाचो इश्ट पिडेंत आसा म्हणून लाजराच्या भयणींनी जेजूक सांगून धाडलें. ही खबर आयकतच जेजू म्हणालो, ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्हय, तिचे वरवीं देवाची महिमा उसवाडावची आसा. देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाबूंक आसा. जेजूक मार्थाचो आनी तिचे भयणी मोरयेचो आनी लाजराचो मोग आसलो. तरी लाजर पिडेन आसा म्हणली खबर मेळ्ळ्या उपरांतय जेजू आसलो तेच सुवातेर आनीक 2 दीस रावलो. उपरांत ताणें आपल्या शिसा लागीं म्हळें, येया आमी जुदेयाक या. जेजू येवन पावतना लाजराक फोंडांत दवरून 4 दीस जाले म्हूण ताका कळीत जालें. जेजू येता म्हूण आयकतच मार्ता ताका मेळोंक म्हूण फुडें गेली, पूण मोरी घराच रावली. जेजूक पळोवन मार्थान म्हळें, सुमया तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मोरसो नातलो. पूण आतां जाल्यारय देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवन उरतलो. मार्ता म्हणाली, तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवनपणा वेळार जिवन उरतलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें, हांवूच पुनर्जिवनपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सतमानता तो मरत जाल्यारय जियेतलो, आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सतमानता तो ससनाक मरोचो ना. हें तूं सतमानताय? तिणें जाप दिली, वय सुमया, संवसारान येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तुमचो म्हूण हांव सतमानता. हें पळोवन जेजूचें काळीज कळवळ्ळें आनी तो सुस्कारलो. ताका तुमी खंय मातयेक पायला म्हूण ताणें विचारलें. सुमया येवन पळय म्हणून तांणी जाप दिली. जेजू रडलो. तेवळचो देव म्हणाले, हाका हाचो कितलो मोग आसलो पळया. तांचे भितरल्या थोड्यांनी म्हळें, ताणें कुर्ड्यांचे दोळे उक्ते केले तर ताच्यान लाजर मरण अशें करूंक जालें ना काय? जेजू परत्यान कळवळ्यांनी भरोवन फोंडा सरशी आयलो. माट्या बरी आसले ते समाधीच्या बागलाक एक शिळा आड दवरली. जेजून म्हळें, ती शिळा पेल्यान काडा. मरण पावल्ल्याची भयण मार्ता म्हणाली, सुमया तो मरून 4 दीस जाले, येदळूच ताका घाण पडली आसतली. जेजू तिका म्हणालो, तूं सतमानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगलां न्ही. तितल्यार तांणी ती शिळा काडली. तवळ जेजून आपले दोळे वयर लावन म्हळें, बापा तूं म्हाका आयकताय देखून हांव तुजो उपकार मानतां. सदांच जाल्यारय तूं म्हाका आयकताय म्हूण हांव जाणा. पूण तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण हांगा भोंवती उबो आसलेल्या लोकांक सतमानचे खातीर हांव अशें उलयतां. इतलें म्हणटच व्हडल्या तळ्यान लाजरा भायर ये म्हणून ताणें बोब मारली. मेल्लो मनीस भायर आयलो. ताचे हात पांय फाळयांनी रेवडायले आनी ताचें मुखामळ लेसान गुठलायल्लें. जेजू म्हणालो, ताका सोडया, तो वचूं. मोरयेची भेट करूंक आयिल्ले 6 जाण जुदेव जेजून केल्लें तें पळोवन ताका सतमानूंक लागले. भोवनो आनी भयणीनो, लाजरसाक मिल्ल्यांतलो उठोवचें घडीत आज आमी आयकलें. हाच्या पयलीं आमी जायते फावटी आयकलां आसतलें. आनी हें घडीत आमकां भोव मोगाचें मरणाच्या मिसा वेळार हें घडीत आमी नियाळचें आसा.
पूण हो विशय घेवन नियाळ करता आसतना म्हज्या मोतीन थोडीं सावलां धांवूंक लागलीं. पवित्र पुस्तकच म्हणटा पळया, जेजूको मार्ताचो, तिचे भयणी मोरयेचो आनी लाजराचो मोग आसलो. जेजूको मोरयेचो, मार्ताचो आनी तांचो भाव लाजराचो मोग आसलो. आनी लाजर मरण पावलो म्हणटना जेजू सुस्कारलो. आनी जुवांव पवित्र पुस्तकांतलें भोव मोठवें वाक्य वा भोव मोठवी बोळ जेजू रडलो म्हणून सांगचे मुखांतर जेजूक मोरी, मार्ता आनी लाजरातय कितल्या गुंडायेची आनी लागशिल्ली साळावळ आसली तें आमकां तो सांगून दिता. इतलें मात्र न्ही, थंय आसले जुदेव सैती म्हणटात पळया, हाका ताचो कितलो मोग आसलेलो पळया. कित्याक जेजूचें काळीज कळवळ्ळें, तो सुस्कारलो, तो रडलो, ही ताची भायली प्रतिक्रिया पळयत आसतना जुदेव सुस्कारले, हाका ताचे वयर कितलो मोग आसलेलो पळया. मात्र न्ही, उरले थोडे म्हणाले ताणें कुर्ड्यांचे दोळे उक्ते केले तर ताच्यान लाजर मरण अशें करूंक जालें ना काय. जेजूक ताचो इश्ट लाजर हुशार ना, पिडेन पडला म्हणून मार्तान आनी मोरयेन खबर धाडली. जेजून कितें केलें? तक्षण तो आपणे आसल्या जाग्यार तावन फाटीं गेलो गी, जेरुसलेमांत तावन जुदेयाक धांवलो गी ना. 2 दिसां उपरांत गेलो आनी लाजराक फोंडान दवरिल्ल्या त्या जाग्याक पावता आसतना मार्ता म्हणाली, ताका मातयेक पावून येदळूच 4 दीस जाल्यात आनी गाण पडल्या. पळया, जेजून लाजराचो इतलो मोग केल्लो जाल्यार कित्या 4 दिसांची गळाय. पवित्र पुस्तकांत जायतीं आजापां जेजून केल्लीं आसात आनी तांतलें एक आजाप उल्लेख करचें तर शातापातीच्या साकराक गूण केल्लें. तो शातापती जेजूसाशी धांवून आयलो, आपणाचो सेवक हुशार ना म्हण, पिडेन पडला, ताका गूण करीचे म्हण. आनी जेजू म्हणटा, तूं वच. आनी फातयेल्लो शातापती वाटेर वता आसतना ताचे उरले सेवक येवन सांगतात, केदाळा तुवें जेजूक ही खबर सांगल्ली आनी आजाप करूंक मागल्ली, वा तुज्या साकराक बरें करूंक तुवें ताचे लागीं विनंती केल्ली, त्याच वेळार तुजो साकर बरो जालो. पळया, जेजू आपणे आसल्या जाग्यार तावनूच ही एक दयाळ करणी करता, आजाप करता, पिडेंत आसल्या साकराक बरें करता. तर खबर मेळ्ळेलीच लाजराक बरें करचें वा मेल्ल्यांतलो उठोवचें, ती एक बरी करणी जेजूक करयेतें आसलें न्ही. जेजूचो मोग आपणाच्या इश्टांतय इतलोच सुगे. सावलां वाजपी वैगिनय खंडीत जावन स्वाभावीक. जेजून मार्ता, मोरयेचो आनी लाजराचो मोग केल्लो. तांचो मोग केल्लो म्हणटच तांचे वयर कश्ट येवन आसतना रावोंक ताणें सोडूंक ना. आपणाच्या इश्टांनी सयत आसा येता, कश्ट, मरण, आपणाच्या मोगाच्या मनशातावन वेगळासार, अस्कतकाय, उणेपण हें सकड सोसूंक तो सोडटा. तो सोडटा. हें देवाचें प्लॅन जावन आसा. एक पोटी कार्मेलीत सांतीन आविलाची सान तेरेज येवच्या वर्सा
ती जल्मून 85 वर्सां जातात ताका त्या संभ्रमाक तयार आहे चलते आता कार्मेलीत वोडदीन मात्र नाही आख्या इगर्ज मातेन आनी भितरली माद्र तरी तिने सुमार 17 कोवेंतां बांदल्लीं आसात आनी अशें कोवेंतां बांदचे आनी कार्मेलीत वोडदीची सुदारण करच्या संदर्भार ती एक पोटी एक वाळू उतरोवंक तिका जाय आसलें आनी अशें एका बोटीर बसून दोणीर बसून ती वेता आसतना 2 उमती उदारी जावन पडली आनी त्या दाळा तिच्या तोंडांतावन आयिल्लीं उतरां जेजू तूं म्हजो मोग करनाय गे आनी एक कश्ट कित्या म्हजेर येवंक सोडले जेजू म्हणालो हांव मोग करच्या इश्टांक कश्ट धाडटां आनी त्या दाळा आविलाची सांतेरच म्हणाली काय वय त्याच देखून तुका बारी उणे इश्ट आसात वय जेजूचे आमी इश्ट म्हणटच आमकां तो कश्ट धाडना आमकां सुखानंच जिवंक सोडटा म्हणून समजल्यार आमी सुखोन पडटा वय मुखार भावनो न्ही भयणीनो जेजू आमचेर कश्ट धाडटा आमकां आसायक करता आनी असल्या परिस्थितींत असल्या अनुभवांत आमी पाशार जायशें करता तर एक कारण आसा कारण कितें गे म्हळ्यार एखाद्या वेळा आमकां कश्ट येवंक नातलेच तर आमी कितें चिंता वाचल्या म्हळ्यार हो संवसारच आमचो शेवट आनी आमच्या वावटेनच आमच्या प्रयत्नानच आमी स्वर्गाक वचूंक शकतल्यो आमचें साल्वासांव जोडूंक शकतल्यो म्हणचें सूख चिंता पळय आमचें तें गुंडायेन रोमतें आसलें आमी एका पडलेल्या संवसारांत जिवन आसा फॉलन वर्ल्ड पडलेलो संवसार म्हळ्यार अस्कत संवसार आनी हे आदावांनी एवेन आदारलेल्या पातका वरवीं हो संवसार अस्कत जाला मनशाकुळ अस्कत जाल्या आनी असल्या अस्कत संवसारांत कश्ट आनी कश्टांत हांवन आमी सुखारी मारूंक वचूं जायना आनी असल्या कश्टा मुखांतर पाशार जावचे वरवीं जेजू आमकां एक लिसांव शिकयता की हो संवसार एक वाट वा ह्या संवसारान आमी पळयनारी आनी आमी वचूंक आसचो जागो वा आमचें डेस्टिनेशन सर्ग आनी त्या देखून त्या सर्गाक पावचे थंय आमची दिश्ट आमी नीट दवरूंक जाय आनी आमी चंचल जावंक नजो सर्ग आमचो शेवट म्हणटा आसतना आज आमी आयकल्लें तें लाजरसाक मेल्ल्यांतलें जिवन उठोवचें घडीत एक एपटायझर रेस्टॉरंटाक आमी गेल्या तर पयलींच आमी जेवण ऑर्डर करिना पयलीं कितें करता एपटायझर हाडयता आनी हें एपटायझर कितें करता आमचें तें बूक वाडयता चडयता आनी उपरांत घट पोट भरून जेवंक साध्य जाता तशेंच हे घडीत लाजरसाक मेल्ल्यांतलें उठोवचें घडीत सर्गाच्या त्या वाटेन आमी चमकत आसतना आनीकी उर्बेन आनीकी उत्साहान आमी पैन करीशें धांवून धांवून मुखार वेशें आमकां प्रेरण दिता भावनो न्ही भयणीनो जिवितांत सुख समृद्धीन वाडचें आमचो शेवट न्ही बगर आमच्या जिविताचो शेवट कितें जावंक जाय जेजूक जाणा जावचें जेजूचो मोग करचें आनी जेजूचो पाटलाव करचें हो जावन आसा जिविताचो शेवट बगार कांयच कश्ट नासतना संकश्ट नासतना आमी सुखान जियोवचें न्हय आनी हे कश्ट आमचे वयर येवचे जावंक पुरो ल्हान जावंक पुरो व्हडो जावंक पुरो पिडा जावंक पुरो हेर कसलेंय उणेपण आमकां आमची दिश्ट देवा तें कोसोवंक साध्य करता देवाचो उगडास आमकां हाडयता त्या देखून हे कश्ट असल्या पॉझिटिव्ह सकारात्मक दृश्टेन आमी घेतल्या तर खंडीत जावन आमचें जिवीत पुनर्जीवनपणाचें जिवीत जावंक साध्य जाता कशें जाता तें आमी पळोवया
जेजू आयलो. जेजून लाजरसाक फोंडांतलो उठयलो आनी येदोळूच 4 दीस थंयसर जाल्ले. आनी हांगासर मरण सयती जेजूक विधेय जाता. लोक पळयते आसा आनी तांणी येदोळ देखूंक नातले एक घडीत तांचे मुखार उबे जाता. ते आजाप पावतात आनी फोंडांतावन उठलेलो खंडीत जावन लाजर संतोशान नासलो आसतलो. जेजूक आरावन धरलें आसतलें आनी कितले पोटी ताणें देवाक अर्गां दिलीं तें आमी नेणाव. जेजून जायतीं आजापां केल्लीं जेरुजलेमा कुशीन पयन करता आसतना. ह्या करिज्माच्या काळारच आमी एक नदर मारली तर एका फाटल्यान एक जेजून केल्लीं आजापां आमचे मुखार देवस्तुती दवरते आसा. करिज्माच्या दुसऱ्या आयतारा आमी समजून घेतल्या ती स्त्री जेजू लागीं आयिल्ली, उदका लागीं ती आयिल्ली, बांय लागीं ती आयिल्ली आनी जेजू लागीं चलच्या त्या संभाशणा मुखांतर जेजू जावन आसा मेत्साया सोडवणदार ती म्हूण वळखता. आनी ती मात्र न्हय, आपणाच्या हळ्ळेसो सगळो लोक जेजूक वळख कशें ते करता. उपरांत आमी पळयलें जेजून कुरडो आशिल्ल्या त्या मनशाक साबात दिसा गूण करलें आनी जुदेव ताचे वयर उपराडचें हें घडीत आमकां दिसून येता. आनी लाजरसाक फोंडांतावन उठोवचें घडीत आज आमी आयकलें. ही सर्व घडितां आजापां जेजू जेरुजलेमाक म्हणजे आपणाच्या जिविताच्या अखेरेच्या त्या वांट्याक येता आसतना करता. कित्याक करता? कित्याक करता की म्हळ्यार आपणाच्या शिसांक तयार करता. तो काल्याक तयार करता? कित्याक म्हळ्यार निमाण्या शुक्राराचें घडीत सोसूंक त्राण मेळचे खातीर आनी निमाण्या शुक्राराचें घडीत वा कुर्साचें मरण एक आखेर न्ही, बगार तें मरण पुनर्जिवनपणाक व्हरून पावयता म्हणचो एक भरवोसो तांच्या काळजान उमाळ अशें आनी त्या भरवोशान तांणी हे कश्ट फूड करीशें जेजू ही सर्व आजापां तांचे मुखार कर्ण दाखयता. आनी कश्टां संकश्टां वयरे जेजूक अधिकार आसा आनी त्या मुखांतरी जेजू बरें हाडूंक शकता म्हणचो एक संदेश ह्या शिसांतय गुंडायेन रमचे खातीर जेजू असलीं आजापां करता. आनी आज तरी ह्या मेल्ल्या लाजरसाक तें मरून 4 दीस जावन घाण पडिल्ल्या लाजरसाक फोंडांतावन उठोवचे मुखांतर जेजू मरणाचेर सयती आपणाक अधिकार आसा आनी तसल्या कश्टां संकश्टां सयरे बरवोसो साडिनासतना पुनर्जिवनपणाक लाल येवन आमी जिवंक जाय म्हणचो संदेश मारता मोरयेक आनी त्या मुखांतर आमकां जेजू दिता. आनी जेजू म्हणटा देवाची महिमा परगट जावचे खातीर असलें घडीत घडलां. तर आमचे वयरे जावंक पुरो ते उण्या मापाचे वा व्हड मापाचे कश्ट संकश्ट येता आसतना कुरीस आमच्या खांद्यार बसता आसतना उडास दवरूंक जाय. देवाची महिमा त्या मुखांतर परगट जावची आसा. त्या देखून आमी त्या कश्टां संकश्टां वेळार जेजूक देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालून चलचें भोव गरजेचें. सल्ल्यां तर खंडीत जावन भावनो आनी भयणीनो देवाची महिमा त्या मुखांतर आमचे थंय उगडापी जावची आसा. आतां लाजरसाक फोंडांतलो उठयलो. जेजूय फोंडांतलो उठलो. ह्या 2 घडितां मदलो तफावत कितें? लाजरस फोंडांतलो उठलो कसो? आसा तसो उठलो. ताका कशें न्हेसयल्लें, ताका कशें पुरलें त्याच भशेन तो आसलो. जिवंत आसतना लाजरसाक कसली कूड आसली तीच कूड घेवन लाजरस उठलो. आनी उठुल्ल्यान जेजू कितें म्हणटा? सुटया ताका. कित्याक? ताका वस्त्रांनी गुट लायलोलो. सुटया ताका वसों दी. म्हणजे कशें ताका निके पिल्लो
त्याच मापान लाजर उठलो. लाजराची कसली कूड असली पहिले तीच कूड ताका असली. पूण जेजू उठता आसतना पळया मुखार भावन आनी भयणीनो, संवसारी आसली कूड जेजूक नासली. त्या देखून शीस फोंडासरशी वेताना तांणी कितें पळयलें? जेजूची कूड पळोवना, बगार थंयसर ताका गुट लायलेली वस्तां मात्र ताणें देखली. तशें म्हणटाना जेजूचें पुनर्जिवनपण ताच्या कुडीचें आसा तशें जिवनपण न्हय. इगर्ज मत आमकां शिकयता, आमचो धर्म शिकयता, पुनर्जिवनपण जाता आसतना आमकां एक महिमे बेरत कूड लाभता. ती कूड हांगाय आसूंक शकता, थंय आसूंक शकता. त्या देखून पुनर्जिवनपणा उपरांत शीस थंयसर आपणाच्या कुडांत ते बंदेंत आसले आनी जेजू तांचे मदें एकच फावटी रिगलो. एखाद्या वेळा कूड आसली जाल्यार ताका थंयसर रिगोवंक जाते नासलें. महिमे बरीत कूड, रेजोरेक्टेड ग्लोरियस बॉडी. मेल्ल्यांतलो उठलो लाजर परत्यान मेलो, पूण जेजू मरोंक ना. जेजू निरंतरी आमचे संगी जियेता. तर मुगाळ भावन आनी भयणीनो, मेल्ल्यांतलो जिवन जावन आयिल्ल्या ह्या लाजरसाचें जिवीत कशें आसलें? खंडी जावन पयलींचें बरी तें आसलें ना. खंडीत जावन आसलें ना. कित्याक ताका मरणाचो अनुभव कितें म्हूण आसलो आनी आपणाचें जिवीत कशें म्हणून ताका जाण आसलें. जायते फावटी आमचे लागीं थोड्या मनशांनी येवन मरणाच्या भागलार पावल्लो अनुभव जाला आसलो आनी असले अनुभव आमचे लागीं वांटून घेतले आसले जावं पुरो अवघडांत सांपडलेले व्यक्ती, जावं पुरो MICU गेल्ले व्यक्ती, मरणाच्या भागलार म्हणसर वचून फाटीं आयिल्ले मनीस आमचे लागीं तांचो अनुभव वांटून घेतला जावं पुरो. तशेंच मुखार भावन आनी भयणीनो, खंडीत जावन लाजरसाक ह्या संवसाराची क्षणिकता कितें, ह्या संवसाराची आशा पाशा, ह्या संवसाराची कुशलाय, होगळीक, हेरां तावन मेळचो मान, हें सकड क्षणीक म्हूण खंडीत जावन कळ्ळां आसतलें. त्या देखून ताच्या जिविताच्या दुसऱ्या अवधेंत तो बऱ्यान जियेलो आसतलो. ह्या सर्व संवसारी कुशलाये फाटल्यान आपणाचे वेळ करची नासतना आपणाचो जिणयेचो शेवट कितें, सोमी कितें, सासणाक बाळटात वस्तू कितें, संगती कितें म्हणून त्या फाटल्यान तो लाल येवन जियेलो आसतलो. कोट्टद्दू तनागे बच्चिट्टद्दू परारिगे म्हणून कन्नड एक सांगणी आसा. आमी कितें पूण जावन दवरता तें आमकां मेळना, आमच्या उपरांत दुसऱ्यांक कोणाकय मेळटा, पूण ह्या जिविताच्या अवधेन आमी दुसऱ्यांक कितें दिता तें आमकां मेळटा. तशेंच ह्या गणिताचो, ह्या सांगणेचो खंडीत जावन लाजराक अनुभव जाला आसतलो. त्या देखून ताच्या जिविताच्या दुसऱ्या अवधेंत हेरांक कुमोग करच्यांत, हेरांच्या हुस्क्यान जिवच्यांत ताणें जिवीत करचिलां आसतलें. पातकी जिवीत सांडून ससनाक बाळट्या तसल्यो संगती ताणें खंडीत जावन वेंगल्यात आसतले. जिवितांत येवचे कश्ट संकश्ट वयर शीन उसारी नासतना, बेजाराय पावून आसतना जिवितांत आसल्यो बऱ्यो संगती नियाळन देवाक अर्गां दिल्यात आसतल्यो. आनी असलें नवें जिवीत लाजरस जियेलो देखून ताका जेजू संगी जुदेव ताकाय जिवेशी मारूंक सोदताले. कित्याक ताचें जिवीत पयलींचें जिवीत जावंक नासलें, ताचें जिवीत संपूर्ण बदललें आसलें. भुंयमुगाळ भावन आनी भयणीनो, क्रिस्मसाच्या काळार थोडेच दीस उरले. पुनर्जिवनपणाच्या फेस्ताक आमी तयारी करता आसतना असलें जिवीत आमचें जावंक जाय. जेजू म्हणालो सुटया ताका. आज जेजू आमकांय आपोवण दिता, आमकांच आमी सुटोवच्याक. खंयचे तावन राग, मोसोरो, हगें, जिगद, पातकांचें जिवीत हाचे तावन आमी आमकांच बांदून दवरलां. आमी एका रितीन ह्या जिवितांत आमकां घाणी येवंक लागल्या आनी त्या देखून जेजू आज म्हणटा सुटया तुमकां असल्या अस्कतकाये तावन, असल्या पातके जिविता तावन आनी उठा आनी वसोंक सोडा म्हळें लाजरसाक जेजून. आज जेजू आमकांय वसोंक सोडटा, वसोंक आपोवण दिता स्वतंत्रतेचें जिवीत जिवंक. स्वतंत्रतेचें जिवीत खंयचें? जेजू तें. केदळा आमी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल जियेता, पातके जिविताक मरता, त्या दाळा जेजूचें नीज स्वतंत्र आपणावंक शकता. आज जेजू असलें जिवीत आमकां जिवंक आपोवण दिता. तर मुखार भावन आनी भयणीनो,
पास्काच्या काळाक थोडोचो तेंप आसलो आसता आमी ह्या लाजरसाच्या गडितांतवन बरें दिसांव शिकया. आमकांच आमी बांदून दवरलेलें, बंदीक केल्लें आमचें पातकी जिवितांतवन मेकळें जावंक, सुडकां जोडूंक आनी स्वतंत्र जिवीत जिवंक पेसाडया. तो जेजू आमकां सुमेस्तांक ताच्या बेसवांनी बरो. आमेन. देवान आमकां